मायमोगाचं योकार हा मनीषा जाधव सुरवे पळयाच्या हेडलाईन। बिबट्या उपरांत आता मया गवारेड्यांचो वावर, काजी बागायतींची नासाडी, लोकांच्या जीवाकय धोको, थळाव्यांचो रान खात्याक उलो। घेवप्या इतलो दिवपी दोशी, पांडुरंगाक करात अटक, त्या मंत्र्याचेरी करात कारवाई, आपलो तो बाब्याक करू नाकात, टीएमसीच्या ट्रोजन डिमेलोचो फारपेट। आयतारा आसतले उष्ण आणि दमट वातावरण, वाडट्या उष्णतायेक लागून सोमार मेरेन येल्लो अलर्ट, भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो आयएमडीचो सल्लो। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात। मयेच्या गाळवन वाठारात गवारेड्यांचो वावर सुरू जाल्ल्यान मयेकारां खातीर आनीक एक चिंतेची गजाल जावन रावल्या। बिबट्यांच्या वावरा उपरांत आता गवारेडे मया पिकनिको काडपाक लागल्यात। रान खात्यान ही गजाल गंभीरतायेन घेवची मयेकारांनी मागला। 2 वर्सां सावन गवारेड्यांनी गांवांत येवपाचें संकट मये गांवाचेर हुमकळपाक लागला। ज्या रान वाठारांनी ते रावताले थंय उदक मेळना। लोकांनी रानां कापून घरां बांदपाक सुरवात केल्यात, देखून रानवटी जनावरांक आनीक पर्याय उरलो ना। झुंडांनी ते आतां काजी बागायतींनी येवपाक लागल्यात। ताच्या पासून लोकांच्या जिवाक धोको आसा असोय भंय थळाव्यांनी उक्तायला। रान खात्यान मयेच्या बाबतीत गंभीर जावपाची पाळी आयल्या। मये गांव हो एक निसर्गरम्य कृषी प्रधान असो गांव आसा, ज्या गांवां भितर शेती बागायती कुळागरां अशी विविध उत्पन्नाची साधनां आसा। जे आमचे पूर्वज पासून ज्यो आमच्यो काजू करणारे लोक आसा, अशा लोकां खातीर सध्या एक म्हणजे भितीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा की ह्या भागान गाळाव म्हणटा ते वटेन आनी आमच्या तीर्थबाग म्हणा गांवकरवाडा ह्या परिसरान गव्यारेडांचो कळप रातचो तसो दिसाचो भोंवताना दिसता। तेका लागून हे शेती बागायती आनी काजू करणारे लोक आसा हे भयभीत जाल्ले आसा आनी तेका लागून आमी मागता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच गव्हर्मेंटा कडेन की हेंचो बेगिनात बेगीन बंदोबस्त करचो, जेणे करून जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काजू करणारे लोक असतात हे ऑक्शनाचेर काजू घेतात, बागायती करतात, पैसे आपले इन्वेस्ट करतात आणि बागायती पुनर्जीवित करतात, तेन्ना तांकां तेंचे उत्पन्नाचे साधन अशें आसल्या कारणान तांकां सरकारान एक पाठबळ दिवचें की तेंचो बंदोबस्त करचो आणि तांकां वेळीच तेंचेर आवर घालचो, जेणे करून ह्या मया गांवांतल्यो शेती बागायती संकटा पासून वाचतल्यो। गवेरेडे हे घरात तेंकोन आहा गांवळान म्हणटात ते लागीं येता, भुरगीं भोंवता, तेंचो कितें तरी सरकारान जावं गव्हर्मेंटान बंदोबस्त करूंक जायो। शेतांची नाशाडी करता, वयर काजू आहा ती भोंवता, काजूंची नाशाडी करता, इतलेच। पण आता काजूचो सीझन सुरू जाला, तुमकां आता काजूनी वचपाक भंय दिसता। वाटेक आमकां 4 फावटी मेळ्ळेले आहा। कितले आहात गवेरेडे? 7 टोटल 7 जाणांचो कळप आहा। खूप दीस जाले भोंवता? हय, खूब दीस जाले। आमकां 4 फावटी म्हाका मेळ्ळेले आहा। आनी कितें लुकसाण करतात? लुकसाण आमचे काजू लुकसाण करता आनी सकयल शेतां आहा पळय ती शेतांनी पावतात। ते उदकाक लागून ते सकयल येता, वयर उदक तांकां मेळना न्हू म्हणून ते सकयल भोंवता। ल्हान भुरग्यांची जावं कोणी अशे वॉकिंगींग बी लोक येता पळय तांकां भंय आहा। पयलीं अशें आसलें ना हे आतां 2 वर्सां जाली। हे म्हणजे कित्याक कारण कितें अशें देंवपाचें? कारण म्हणजे तांकां वयर उदक मेळना न्हू म्हणून ते सकयल येता उदकाक लागून। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी सानिका नागवेकार। भाजपाचो आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ल्या विधानाक घेवन आयज टीएमसीचो राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन ट्रोजन डिमेलोन सरकाराचो फोग काढला। घेवप्या इतलो दिवपी दोशी मडकयकाराक अरेस्ट करात आनी नाव काडून घेयात, ट्रोजनान मागला।
भाजपाचे एके बसके उपरांत भाजपाचो आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान 20 लाखाचे लाचीचो बुडकुलो फोडलो. ताजी ताबडतोब चौकशी जाली ना आनी वयल्यान भोवतेक मंत्री ते तुमी पांडुरंगाकच विचारात अशें मिडियाक सांगत रावले. आयज टीएमसीन फाटलाव केला. आयकात राजन डिमेलोक. It takes us so many days to come here. Why has today AITC has come so late? It's not late. It was, the statement came out in public on the 4th. Today we are on the 8th. We wanted to have it yesterday, but we got stuck somewhere. Now the question is, we have come today not to make any political tamasha out of it, but having waited that no action of this government has been taken by this government. Therefore, we are here today to make a demand that if this government, if this statement was made by anybody from the opposition, the person who made the statement would have been first called for interrogation, questioning, investigating. One of the ministers says his statement is just made, there is no proof. And he is your party man. He is saying that he has given money to clear a particular file. Why don't you question him? He will give you all the evidence. If you are not going to ask him, he is going to come and tell you he's made a public statement. You can prove it, which file was cleared, which department it was, so which minister is there involved. Because this is that PAs are taking the money under this government is nothing new. It is well known fact. The question is, today if this statement was made by anybody, first thing would be ED, CBI, IT, from where the money came. This is an open fact now. Now if this, and it is also known that already complaints are lodged to the Vigilance Department, and yet the government is silent. Why? Is the government by its silence confirming, yes, the minister has taken, and is the chief minister waiting to the so-called reshuffle to drop that minister? Let him say that. Let him tell the people of Goa that he has taken note of it and is taking action on that. He is not utter a word. How can this happen? It is his cabinet minister. It is a collective responsibility. Or is it that that minister has got something against the chief minister? This is what they should answer. Giver of the bribe is equally guilty as the receiver of the bribe. If he is not telling the name, if he is not producing the evidence, please see that action is taken against him. If he is giving evidence, make him the approver and go ahead. आणि आता ऐकूया भाजपाच्या पांडुरंग मडकयकाराचे ते स्टेटमेंट जे सत्ताधाऱ्यांक बॅकफुटार घेऊन गेला. Sir, but why you said कि all ministers are busy in making money? तुमका दिसता all ministers? Baba, I paid last week. I paid around 15 to 20 lakhs to one minister. I don't know For what, sir? take it for a small work. He took my one file which I processed from the department. From his department, he took that file at his home and kept a message that if somebody come to collect this, to inquire this file, that fellow to come and meet me. So accordingly I sent my manager to meet the minister. Then he told to meet his PA. He met his PA and PA directly demanded 15 or 20 lakhs rupees. I know at least 15 to 20 lakhs has been paid last week. And it was not a big work. It's a routine work. Because I was also minister, I know what are the procedures follows in the department. So, कोण सा मिनिस्टर नाव सांगू शकता तुम्ही? I don't want to take a name, but when I leave a party, I will take a name. ओके. म्हणजे सध्या प्रत्येक फायल जर मूव करतलो गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान जाल्यार खंय तरी कितें दिवचें पडटा. I tell you very frankly, it's not also corruption, it's a loot. Loot is going on in Goa. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊ एक लहानसं विसव.
विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को पुलिसांनी 4 लाख रुपयाचो सुमार 4 किल गांजा जप्त केलो. पुलिसांनी पेट्रोलिंग करताना 2 दुबावितांक खारेवाड्या वयल्या लक्ष्मी देवळा कुशीक रंगे हात धरले. दुबावीत येसुनंद सोजा आणि जेम्स स्वामी हांका खारेवाड्या वयल्या लक्ष्मी देवळा कुशीक धरले. दुबाविता आड NDPS कायद्याखाला गुन्यांव दाखल केला. सध्या ते पुलीस बंद खणीत आसात. अटक करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वासयत सगळ्यो कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्यात अशें पुलिसांनी सांगले. Was on patrolling in Vasco area. So when they reached near Khariwada, near Lakshmi temple, they found 2 persons going suspiciously from the way. So accordingly, they went there and they stopped the 2 persons and asked about their whereabouts, wherein they didn't give any satisfactory answers and they were looking suspicious. Their movement was little bit suspicious. Accordingly, their search was taken. One person was they having the bag on his shoulder, and another person was accompanying him. So when the search was taken, in the bag we found some greenish leafy color substance, contraband substance suspected to be a ganja. So of about 4 kg worth rupees 4 lakh. Further, as per the NDPS guidelines, we conducted all the formalities and we conducted a Panchanama, and the said substance was attached under Panchanama. Further, both the persons, both were aged about 35 years of age, residents of Pune, and both were taken into custody, detained and brought at the police station for further formalities. Further, we booked them under NDPS Act and we started our investigation. In the investigation, we came to know that they had come from Mohali to Delhi and from Delhi to Goa, and they were supposed to go to Pune. So in the meantime, one person delivered them ganja here in Goa, and presently we are in search of that person, and very soon we will try to nab that person who had delivered ganja to this person. So presently both the persons are arrested and presently in lockup, and our further investigation is in process. सर हाच्या पयलीं गोंयान बी ते येयल्ले बी? No, till now the investigation conducted, they had not come to Goa previously. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. हरमला जाल्ल्या अपघातात मरण आयिल्ल्या उल्हास गोकर्णकार हाका गाडयेचो धपको दिल्लो दुचाकी चालक सोहम वस्त हाका अटक करून ताचेर केस दाखल केल्याची माहिती पुलीस निरीक्षकांनी दिली. तेका कोणी सांगलें दिसता म्हाका की FIR रजिस्टर जालो. FIR रजिस्टर जालो, डेड बॉडी शिफ्ट जाल्या, FIR रजिस्टर जाला, बायको पुलीस स्टेशनार हाडल्यो आहा, एक्युज्ड अरेस्ट जाला, सेंड फॉर मेडिकल. मॅक्सिमम इन्वेस्टिगेशन चालू आहा आनी बॅक. So कितें कॉल that he was consuming something or जालें न्हू, मेडिकलाक धाडला न्हू, whatever धाडला. मेडिकलाक धाडून येतलो रिपोर्ट. So what action will be taken on him? सेक्शनला येतलें ना रे, सेक्शन एड जातलें न्हू, 304 लागले न्हू आतां. 304 लागले. आता तुझे एज पर BNS लागले 281, 106, 125. Okay. Which is attempt to murder, sir. Culpable homicide. Culpable homicide. Negligence. 106. होय 106. मॅक्झिमम त्याला किती हे जाऊ शकता? 10 years, no? 10 years. Okay. All the relevant section edit. So the family आता म्हणजे कन्व्हिन्स झाली आहे इथे. सांगा त्यांना they were misguided, no? They were misguided. Misguided. कोणी जाणां FIR केलो ना आनी कितें अरेस्ट केलो ना कितें तांकां सांगलें. सो आमी तांकां सांगलें, they have been happy. कितले जाणां तुमी ताका अरेस्ट केला सर? अरेस्ट ताका वी गॉट हिम एट अराउंड 4:15 हाडलो ताका. कित्याक तोवूय फ्रॅक्चर आहा ताका, ही इज ऑल्सो फ्रॅक्चर. तो हाजीलोन आहलो, ताका कास गायल्या. ही इज ऑल्सो एक इंजरी, फ्रॅक्चर. हरमला रस्तो हुपताना मोटरसायकलीन धपको दिल्ल्यान निवृत्त सरकारी कर्मचारी उल्हास गोकर्णकर या 63 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मरण आयलें. ही घडणूक एका CCTV कॅमेऱ्यांत कैद जाली. हे घडणुकेचो तपास पुलीस करतात. मजगतीं थळाव्यांनी मांद्रे पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हेलो. त्या पुलिसाक अटक करिना तो मेरेन उल्हासाची कूड घेवचे ना अशें म्हणत लोक हट्टाक पेटले. आयकात पिडेस्ताच्या घरच्यांक. ऍक्सिडेंट झाला तर बरं हा स्टॉप जाम झालं त्याने कुत्रे हाडून कसं आला ते का कुत्रे हाडून कसं आला रे
हांव थंय आसलो मागीर ऍक्सिडेंट केन्ना जाल्लो पावणे 11 जाला आयज पावणे 11 पावणे 11 त्याच्या उपरांत ताका तो भायर वरात भोंवता भोंवतालो तरी हय भोंवतालो भोंवतालो. एक्शन घेवन हांवें माझ्या उजीर त्यांच्यानी झगडी केली मरे एकामेकाच्या गळ्यात धरले मरे हांव थंय आसलो भाव विद्याधर रघुनाथ गोकर्णकर फुडान आहा आणि माझो भाव असो दवरला तेन्ना पोलीस मिलीस कोण ना मी ताका घेवन हेतून गेलो अँब्युलन्स मागून तुया आणि तुयातून मागे म्हाका प्रेशराचो जाला म्हणून त्यांच्यानी घरा कडेन हाडलो आणि ताका दाबोटो गेलो कोणय येवंक आमच्याकडे समीपान करपाचीच ना तो आम्ही वेट बडीसा घेवचे ना जावचे ना फ्री भोंवता ताका अरेस्ट जायच नाय प्रिझनान केलेले काम 33 वर्सां 1 आनी 2 न्हू सेंट्रल जेल आगवाद म्हापसा पणजी मडगांव वास्को कळ्ळें फक्त कोलवाळे करूंक ना ताका बेडी घालून हाडटले तेन्ना माड्याक आमी वयतले बेकायची आनी मी जेलीन काम केलो मनीस तशे मनशाक हलयलेले असो 1 आनी 2 हलोवंक ना तशे सुकून नारायण बाकीचे सारखे आमी हाजी केला कळ्ळें मरे सुकून नारायण बाकी हाजी केला ते मनशांनी पावले आता जेन्ना तुम्ही आता विचारपाक गेले आमी आतां विचारपाक गेले की आमकां न्याय जायो तेन्ना तुम्ही आता गावचे सगळे विचारपाक गेले तेन्ना पुलिसांनी एफआयआर केले काय पळोवंक जाय म्हणजे आता सांगतले न्हू ते आमकां काय काय केला कशें कितें केला ते करिना मरे ओपन कितें करपाचें आमी घरा बसला हायचं पुलीस स्टेशन गावच्या लोकांक खातीरूच आहा न्हू हय गावच्या लोकांत आमचेच ग्रिवेन्सी आयकोवची खातीरच तुमकां आसता घेना आता तेणी सांगलें कॉपी दिता म्हणून फाल्यां दिता सांगलें आता फाल्यां दिता म्हणून तेंचे विश्वास आमी करून दवरपाक त्यान पयलीं तर तुमी बॉडी हाडा आनी तुमी विल्हेवाट लाया हे फाल्यांची परवां दितले कॉपी हेचेर विश्वास करून दवरपाचो सेक्शनां दाखयली हांवें उरताली सेक्शन दाखयली म्हाका बेलेबल ऑफेन्स आहा तो आनी बेलेबल ऑफेन्स हा ओके आतां सपोजा तो मेडिकलाक आहा मेडिकल सो मेडिकलासून तो एडवोकेट हाडटलो बेलेबल ऑफेन्स गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सिग्नलां बसयल्यार लेगीत फरक पडना, बेतोडा आमकां फ्लायओव्हर जाय अशी मागणी करपी निवेदन बेतोडच्या थळाव्यांनी एईक दिले. कुर्टी बेतोडा बोरी बायपास रस्तो करचो नाजाल्यार अंडरपास तरी करचे अशी विनंती करपी निवेदन घेवन थळावे एई कडेन पावले. ह्या रस्त्यान अवजड वाहनां वयतात आनी दुचाक्यो वयतात. हाका लागून अपघातांचो भंय निर्माण जाला. कांय अपघातय जाल्यात. भिरांकूळ परिस्थितीक लागून अपघात जावपाची भिरांत आशिल्ल्यान ताकतिकेन उड्डाण पूल बांदपाची विनवणी थळाव्यांनी केल्या. आज आमी सरा कडेन निवेदन दिवन गेल्ले आसा रोडसाचे हेतून तेन्ना आमकां ते जाग्यार सिग्नल बसयले जाल्यार सुद्दां बेगिनात बेगीन थंयसर एक फ्लायओव्हर जावचो अशी आमची इच्छा आसा. कित्याक त्या हेतूंतल्यान कितलेशेच लोक पास जाता आनी त्या जाग्यार कितलेशेच प्रमाणात एक्सिडेंट जाल्ले आसा. थोड्यांचे जीव सुद्दां गेल्लो आसा. तेजेर बेगिनात बेगीन थंयसर लोकां खातीर थंयसरले जाणटे लोक जे आसा ते टू व्हिलरान येवपाचे आसा आनी हायवे वयल्यान चडशे व्हडल्यो गाडयो वयता आनी मोठ्यो गाडयो गेल्ले कारणान टू व्हिलराक खूब प्रॉब्लेम जाता. बायलो आसता त्यो एके सायडीन बसलेले आसता चडशे जाणटे मनशां आसा आनी तांचो बाजार करूनच उदरनिर्वाह चलोवपाचो आसता. अशा मनशां खातीर आनी आमच्या जाणट्या लोकां खातीर फोंड्या येयल्या शिवाय आमकां पर्याय ना. तेन्ना फोंड्या येवपा खातीर जर ते हायवेन येतलो जाल्यार प्रॉब्लेम कितलेशेच क्रिएट जाता. ते पयस जावच्या खातीर आमकां त्या जाग्यार फ्लायओव्हराची गरज आसा नितांत आनी ती आमच्या डिपार्टमेंटान PWD डिपार्टमेंटान लक्ष घालून त्या जाग्यार आमकां फ्लायओव्हर पास करून दिवचो अशें आमचे डिमांड आसा. आमचे बेतोड्याचे कन्यावाळ जे जंक्शन आसा त्या जंक्शनाचेर एक फ्लायओव्हर जावचो किंवा एक अंडरपास जावचो अशी म्हणून एक आमची ग्रामपंचायतीची मागणी आसा आनी तें निवेदन घेवन आमी आयज हांगा हायवेन येयले. कोणा मेळ्ळे तुमी आमी एक मेळ्ळे आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण कशें कितें जाता पळयता अशें तेणें म्हटलेलें आसा. तेणें सांगलां की हायवे अजून कांयच जाल्लो ना तुमी जाता तेन्ना आपूण घालता आनी आपूण घालपाची ट्राय करता म्हटलें. तशेंच फुडें आनी एक सिग्नलाकय आमी फोंडपाक जे गणपती देवूळ आसा थंय एक सिग्नल बसोवचो किंवा थंय फ्लायओव्हर जावचो अशें म्हणून आमी दोनूय तितून पॉयंट घातलेले आसा आनी जवळ जवळ 21 ते 25 जाणांची सायनी घेवन आमी ताका निवेदन दिल्लें आसा. ह्या रस्त्याक लागून येरादारी वाडल्या. खास करून अवजड वाहनां ह्याच मार्गा वयल्यान बेळगांव वयतात. ते भायर बेतोडा जंक्शना वयल्या येरादारी करपी उद्देगीक वसणुकेच्या कामगाराक लागून गर्दी वाडल्या. ह्याच रस्त्या वयल्यान बेतोडा, निरंकाल पंचायत आनी दाबाळ, किर्लापाल पंचायत ह्या वाठारांत प्रवेश आसा. अपघातांचो भंय आशिल्ल्यान थळाव्यांनी एक मेमोरेंडम दिलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकर.
आयतारा उष्ण आणि दमट परिस्थिती आसतली. वाडट्या उष्णतायेक लागून सोमार मेरेन येल्लो अलर्ट दिवन भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. चढावत तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियस मजगती पावतले. धुके पडटले. दनपारा खर उष्णताय जाणवतली. उष्ण वारे घोळटले. भलायकेचो जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयतारचे चढावत आणि उणे तापमान 36 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. बोटधन्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. आयतार उष्ण आणि दमट. सोमार मेरेन येल्लो अलर्ट. सकाळी आणि सांजे धुके. दनपार उष्ण. भलायकेची घेयात जतनाय. कांय सुवातांनी घोळटले उष्ण वारे. आयतारचे चढावत आणि उणे तापमान 36 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोकणी खबरो हांगात सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.